तू रेकॉर्ड करा. काय तुमची हेल्थ अपडेट मागपाक गेला मी, कितें जालें एक्झॅक्टली? कांयच तर जावंक ना. एक्चुअली हांव मणिपालान म्हजो एक रिलेशनान पेशंट आसा एक थंयसर, ताका पळोवपा खातीर म्हणून गेल्लो. थंय पळोवपाक गेलो हांव. एक थंयसर ताच्या वांगडा एक 10-15 मिनटां थंय रावल्लो फक्त. सो दॅट टिक्क्यान कोणी तरी न्यूज जी आसा ती भायर सोडली की म्हाका चेस्ट पेन, म्हाका थंय अंडर ऑब्जर्वेशन दवरला. चुकीची म्हायती आसा. तशें कांयच ना. हांव मणिपालांतल्यान खबर आतां परत आसा तसो बंगल्यार पावल्लो आसा. ती चुकीची कृपा करून चुकीची म्हायती जी आसा पळय न्ही ही पसरची न्ही अशें म्हाका दिसता. कन्सर्न कितें न्यूज दिवच्या पयलीं आयदर म्हाज्या ऑफिसाक तरी विचारपाक जाय आशिल्लें, आयदर म्हाज्या स्टाफाक विचारपाक जाय आसलें. खंयच्याय बाबतींत दुसऱ्याच्या बाबतींत बातमी दिता आसतना एटलिस्ट यू हॅव टू कन्फर्म विथ मी अदरवायज माय ऑफिस कितें आसत जाल्यार म्हाका बातमी दिता आसलो न्ही. तुम्ही कितें चेकअप बी केलं ते अशें पावले म्हणून? कांयच करूं ना. शेड्यूल तुम्ही कॅन्सल केले थोडे म्हणून सगळ्यांक म्हाका शेड्यूल कसलोच कॅन्सल करूं ना. तुजो आतां प्रुडंटा तूं 7:30 कितें हांव मरे 7:30 आसा हांव. हय येतले तुम्ही? हय येतलो. काय कारवाई होणार फेक न्यूज वर? ते कारवाई आनी नाका. आतां कोणाचेर कारवाई करीत बसतलो नाका जाल्यार. ओके चल बरें. कर्फ्यूचेर बी कितें आहा डिसिजन? हय